खऱ्यांनी दोन्ही हातीन तुमकां हांव सामके मनांतल्यान आभारी आसा, कित्याक म्हाका दिसता इतलो प्रचंड प्रतिसाद तुमी दितात न्ही, ते म्हाका दिसता आनीक खंयच अशी ते सांगतात आता आनी खंयच इतली पळोवपाक मेळना म्हणून हो एक म्हाका दिसता मोग तुमचो आसा ते आमी आमच्या म्हाजे खातीर अशें म्हणना, पूण आज जो तुमी करतात ते आमच्या गांवचो डेव्हलपमेंट तो तुमी करपाक लागून ते फुडें सरले आसात पळय, तुमच्या मनांतल्यान तुमी हो प्रतिसाद दाखयतात ते आमचे आमदार आमचे सरपंच हांकां एक बरोबर घेवन आमचो डेव्हलपमेंट कसो करया तो ह्या दिसांनी तुमी डिस्कस करता, ह्या दिसांनी तुमी आमचे बरोबर भोंवतात, तो एक पळोवपाक मेळटा ते खरें मनांतल्यान बरें दिसता। कित्याक म्हाका मनांतल्यान हांव ल्हानपणाक साकून गांवाक आमचे वाडलो आनी ह्या गांवचो म्हाका इतलो मोग आसा आनी गांवचे म्हाका दिसता हांव ल्हानपणाक साकून ज्यो गोश्टी पळयतालो ती एक संदी तुमी म्हाका दिल्ली 5 वर्सांची, त्या 5 वर्साच्या संदीक हांव ह्या जिल्हा पंचायतींतल्यान म्हाका गांवाक कितें करपाक शकतालो ते हांवें आज करून तुमच्या फुड्याक दवरले आसा। आनी म्हाका मनांतल्यान एक बरें दिसता की हांव जेन्ना भोंवता 5 वर्सां फाटीं आमी इलेक्शनाक भोंवले तेन्ना आमदार आमचे बरोबर आसले आनी आमी डोर टू डोर भोंवले आनी त्या दिसांनी तेन्ना एक वेगळी कित्याक त्या टायमार आमी आमचे मदीं काम काय सांगपाक मेळनासलें, आमकां फक्त आमच्या प्रचार एक वेगळे तरेचो आसतालो। पूण आयज जेन्ना प्रचार करता तेन्ना परत एक फावट ठरयलें की आमचें काम जे 5 वर्सांक आमी केल्लें आसा तें 5 वर्सांचें काम जे म्हाजें आसूं आमचे आमदाराचें आसूं आनी सरपंचाचें आसूं ते काम घेवन आमी परत लोकां मुखार वतले आनी ते आमकां प्रतिसाद लोकांचो पळोवपाक जायो। कित्याक आमी जे 5 वर्सां आमी काम केलां तेजे लोकांचे प्रतिसाद पळोवन त्यांचा व्ह्यूज घेवन आमी फुडें वचप हे गरजेचें आसा। आनी म्हाका दिसता आयज आमी पॅम्पलेटी छापले त्या खातीर की 40 कामां जी आमी केल्ली ती आज परतून एकदां तुमचे मुखार ही 40 कामां तुमी आशिर्वाद दिल्लो म्हणून ही करपाक पावले, जे सोशल वर्क केल्ले ते आमी तुमच्या आशिर्वादान आज करपाक पावले आनी फुडली कितें तुमचे विचार आसात ते आमी आयकून घेवन फुडले आमी मॅनिफेस्टो सुद्दां तयार करपाचे ना जाल्यार आमचे विचार जे आसा ते आमी तयार करून एक पेपराचेर हाडप हे आमी गरजेचें आसलें म्हणून आमी आज भायर सरले आनी एक म्हाका दिसता बऱ्यांतलो बरो प्रतिसाद ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक आमकां आयज मेळ्ळो। कित्याक म्हाका दिसता आमचे आमदार आमचे सरपंच पंच मेंबर आनी सगळ्याचो साथ जो डेव्हलपमेंटा हितून आयिल्लो आसा तो आमी आज पळोवपाक मेळटा। आज जिल्हा पंचायत जेन्ना म्हणटा तेन्ना एक गोष्ट हांव सांगूंक सोदतां की म्हाका पयलीं साकून म्हाका खबर ना कामां आमचे बाकीचे केली, पूण तितून भितर जिल्हा पंचायत भितर वता आसतना म्हाका फंड्स तशें आसना म्हणून म्हाकाय कळ्ळें, पूण तरी आसतना आमच्या ह्या खेपे सीएमान डॉक्टर प्रमोद सावंतान आमकां फंड्स दिले आनी त्या हातूंतल्यान काम करपाक पावले आनी 1 कोटी जर मेळत म्हाका दिसता 40 कामां आसा तेजी 80 कामां हांव करपाक पावतलो ह्या तिनूय पंचायतीक आनी ती 80 कामां जर जायत तितूंत भितर बऱ्यांतली बरी कामां आयज म्हाजे मनाक विचार आसा बऱ्यांतली बरी कामां ह्या गांवाक सुद्दां म्हाज्या मनाक बरी कामाचे विचार आसा। आतांच सांगना कित्याक बरे विचार ते तुमी तेन्ना पळोवप ते गरजेचें आसा, ते करून तुमचे मदीं हाडटलो, ते करून तुमचे मदीं दितलो आनी ते करून तुमचे मदीं अर्पण करतलो। बरोबर काम करपी आमचे जिल्हा पंचायत मेंबर बाब सिद्धार्थ गावस देसाई हेंचेय आमी काम पळयल्लें आसा, त्यांचे कामाची सगळ्यांनी तोखणाय केलेली आसा, त्याच प्रमाणे आमदाराच्या कामाची तोखणाय केल्ली आसा आणि सुशांत बाबान सांगल्याप्रमाणे त्यांची कामाची 40 आमी आता सगळ्यांपर्यंत जी कामां तेंच्यांनी केला सगळ्यांचे पॅम्पलेट्स आमी प्रत्येक घरांनी आमी डोर टू डोर कॅम्पेनिंगाक स्टार्ट केल्ली आणि प्रत्येक घरांनी आमी दिल्ले आसा, कारण लोकांक कळपाक जाय की बीजेपीचे कार्यकर्ते कशे काम करता, आमचे आमदार काम कशे करता, आमचे झेडपी कशे काम करता, ही सगळी टीम जी आमी तेंच्या फाटल्यान आसा हे आमी उदरगत करपाक आसा। तेका लागून म्हाका सगळ्यांचो तुमचो हो साथ आयज मेळ्ळो आसा, तेका लागून तुमकां स्वताक सगळ्यांक मोठ्यान ताळयो जावच्यो अशें म्हाका दिसता। थँक्यू व्हेरी मच। त्याच प्रमाणे म्हाका सांगपाक दिसता की आमी आता झेडपी इलेक्शनाक आमी भायर सरलेले आसा आणि डोर टू डोर कॅम्पेनिंग आमचे ऑलरेडी जाल्ले आसा आणि आयज हो 5वो दीस आसा, म्हागेलो हाफूच वाट जाल्लो आसा आणि उरलो आसा म्हागेलो, सो आमी तो फाल्यां कंटिन्यू करतले असो तुमचो प्रतिसाद आमकां फाल्यां मेळचो अशें हांव सगळ्यां कडेन मागता आणि सांगपाक उमेद दिसता की झेडपीन आमच्या कशी कामां केल्या ही आमी सगळ्यांनी आयकली, परतून आयकपाक अशें नाका म्हाका, पण तरी सुद्दां दिसता की जो मनीस काम करता, जो कॅन्डिडेट काम करता त्याच्या फाटल्यान आपूण आपले सहकार्य दिवचे हे सगळे तुमच्या लागीं मागता, कारण डेव्हलपमेंट करप हे इझी न्हू। डेव्हलपमेंट खूबशे म्हाका दिसता जे फंड्स तांकां येता पळय तेतून डेव्हलपमेंट कशें करप हे तेंच्याकडून शिकचे, कारण तेंच्यांनी प्रत्येक जाग्यार हांवें पळयलां की प्रत्येक जागो आयडेंटिफाय केला खंयच्या जाग्यार खंयचें काम गरज आसा, त्या गरजे प्रमाणे तेंच्यांनी हांगा काम केल्लें आसा।